नमस्कार. ज्योतिबाईन सांगले तशें ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा फाटलें कारण कितें आसा. हालींच्या तेंपाक एक म्हणजे राज्य पुरस्कार जे जाहीर झाले तातूंतले सांस्कृतीक राज्य पुरस्कार आसात ते तातूंत भितर 12 जाणां भितर बायलांचो आस्पाव ना. तुम्ही जांकां दिला तांचो परत आमी आदर करता कारण ते लायकीचे आशिल्ले म्हणूनच दिला. पूण तरी सुद्दां जर हातूंत भितर 12 जाणां भितर एकूय बायल मनशेचो कित्याक आस्पाव ना असो जेन्ना प्रश्न करतात तेन्ना ताची उडवा उडवीची उत्तरां येतात. सामकी उडवा उडवीची म्हणजे जी बायलांक अपमान करपी आसा. म्हणजे तुका मेन म्हणजे बायलांचो मान ना आसत जाल्यार तुका त्या जाग्याचेर बसपाची लायकी ना अशें आमकां म्हणचें पडटलें. हें कितें पंचायतीचें रिजर्वेशन न्ही, 33% आमकां रिजर्वेशन दिलें ना. ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी हातून त्यो पुरस्कारां भितर आमी हें करपाक शकना. तुवें म्हणलें पंचायतीन 33% आरक्षण आसता ती कितें पंचायत इलेक्शन हे अवॉर्ड दिवपा खातीर. अरे बाबा आमी 33% आरक्षण मागना. आमची लायकी आसा म्हणून आमी तुमकां विचारतात की आमच्या लायके प्रमाणे आमकां हो पुरस्कार दियात कारण आमी डिजर्व करता म्हणून. एवॉर्ड आसा 12, एप्लिकेशन येता हजारांनी. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हें इट इज नॉट अ क्वांटम ऑफ कितें 15च आयली तितून 12 हे लोकांक निवडून काडले अशातले कांय गोश्ट ना. तुवें म्हणलें हजारांनी फॉर्म खंय आयले. एक तर तूं फोटींग उलयलो कारण ते हजारांनी फॉर्म येवन आसले हें आमकांय खबर आसा. आयले जाल्यार जाहीर कर. सांग तूं की हजारांनी फॉर्म आयले आनी तांची नांवां खंयची उघडपणान सांग. ती तुजे कडेन सांगपाक जावची ना हाची आमकां खात्री पूर्णपणान आसा. पूण तूं जेन्ना म्हणटा की हजारांनी थंय फॉर्म आयले त्या हजारां भितर म्हणजे तुज्या भाशे प्रमाणे त्या हजारां भितर एकूय बायल मनीस नाशिल्ली काय तुका दिवपाचें नाशिल्लें. हांवें एक व्हिडिओ केल्लो आनी त्या व्हिडिओचेर प्रतिक्रिया आयली आनी तातूंत भितर एक बरें नांवाजते कलाकार तांणी भितर कमेंट घातिल्लो आनी ताणें अशें म्हणिल्लें की हे जे पुरस्कार आसता ताची ऑलरेडी नांवां दिल्ली आसता कमिटी कडेन आनी त्या प्रमाणे मागीर कमिटीन फक्त मान हालोवपाची आनी ठरोवपाचें म्हणून. आतां हें कितपत खरें म्हाका खबर ना पूण हो स्टेटस आसा थंय म्हणजे कमेंट आसा थंय. पूण अशें एकादलें आसपाक शकता कारण तुमी जी उडवा उडवीची उत्तरां उलयता ताजे वयल्यान तें दिसून येता. महिलांचे कितले एप्लिकेशन दिले तें म्हाका कांय खबर ना. तुका जर खंयच्याय प्रश्नाचेर जाप कळना आसत किंवा तुजेर कसले आरोप जाले जाल्यार तूं पंच सरपंच मुखार करता. ह्या वेळाचेर तुका जर कांयच खबर ना आसत जाल्यार तूं ती कमिटी नेमिल्ली तांकां विचार. तूं आमकां कित्याक तुजें आन्सर आमकां कित्याक दिता जी तुका आन्सरां सारकी खबरच ना ती आन्सरां तरी निदान तूं आमकां दिवपाच्या भानगडेक पडूं नाका कारण तुका कांयच खबर ना. तूं स्वताक असो समजता की आपल्याक सगळें खबर आसा. कला अकादमीचेर विचारलें जाल्यार तूं इंजिनियर जाता. कलेच्या क्षेत्रांत विचारलें जाल्यार तूं व्हडलो कलाकार जाता. अरे बाबा तूं कलाकार किंवा ज्या क्षेत्रांत ज्या पदाचेर तूं आसा त्या पदाचेर तुका जेन्ना बायलांक किंमत दिवपाक कळना तेन्ना हांव सीएमा कडेन मागता की अशा मनशाक देंवोचें. आनी जशें ज्योतिबाईन सांगलां की आमचो इतिहास आसा बायलांनी उपोशणां करून किंवा बायलां स्ट्रायकाचेर बसून देंवयल्ले आसा. जर 3 जाणांची विकेट पडटली म्हणून आतां पेपराचेर येतात त्या 3 भितर जर तुजी विकेट पडली जाल्यार त्या वेळाचेर मात आमकां ब्लेम करूं नाका किंवा आमी खंय तरी आमच्या बायलांचे श्राप मेळ्ळे म्हणून तूं पडलो असो म्हणू नाका. सगळ्यात म्हत्वाची गजाल एक बायलांक सामको अपमान करपा सारकी आशिल्ली. जेन्ना एक ज्योतिबाईन सांगलें तशें म्हाका 60 वर्सांय जावं ना आनी हो पुरस्कार म्हाका फावय नाशिल्लो पूण एक बायल मनीस म्हणून म्हाका उलोवचें कशें दिसलें. तुका व्हडले सल्लो दिवपी लोक आसतले तुज्याय पक्षा भितर खुबशीं बायलां आसतलीं तांणी तुका जर सांगूं ना आसत किंवा तुका जर इतिहास खबर ना आसत जाल्यार परत एक फावट मुद्दम जावन सांगपाक सोदता बायलांक कित्याक दिवपाक जाय आशिल्लो पुरस्कार. प्रत्येक फावटी बायलांक मेळपाकूच जाय अशातले कांय गोश्टी तातूंत भितर खंय क्रायटेरियान किंवा त्या रुल्स एंड रेग्युलेशनाक आसा अशातले कांय गोश्ट ना. बायलांक कित्याक दिवपाक जाय आशिल्लो पुरस्कार. बायलां एका टायमाचेर मेळनाशिल्लीं. त्या टायमाचेर फक्त दादले बायलां जावन नाटक करताले किंवा खंयच्याय क्षेत्रांत कलेच्या क्षेत्रांत आशिल्लीं. अशा वेळाचेर बायलां हळू हळू मुखार येवपाक लागली. जावं ती संगीताच्या जावं ती नाचाच्या जावं ती नाटकाच्या तियात्राच्या खंयच्याय फिल्डांत कलेच्या फिल्डांत हांव म्हणटा. सो त्या वेळाचेर बायलां जेन्ना मुखार येवपाक लागली तेन्ना ती एक तर बंडखोरी करून येताली एक ती परिस्थिती खातीर येताली किंवा कारणां भरपूरशीं आशिल्लीं. विरोध पत्करून येताली. आयजूय बी आमी जर इतिहास चाळून पळयलो जाल्यार आमचे कडेन
10 दादले आशिल्ले आनी 2 किंवा 1 बायल कलाकार आशिल्लीच नाटकां आसा. हाच्या फाटली कारणां इतली आशिल्ली कारण तेन्ना बायल कलाकार नाटकांत काम करपाक मेळनाशिल्ली, म्हणून ह्या कलाकारांक नाटकां बरयतना लेखकांक अशी नाटकाची मांडणी करून बरोवची पडटाली. इतले त्रास करून जेन्ना बायलां येताली तेन्ना त्या बायलांक खंय तरी मान दिवपाचो, त्या बायलांची नांवां फुडें काडपाचें सोडून तुज्या सारको मनीस सांगता की एस्परंट आसा म्हणून उलयता किंवा त्या लायकेची नाशिल्ली म्हणून आमी तांकां दिवना, हें मात जावपाक शकना. जेदे वेळाचेर काही वेळा एक वेळ असो आशिल्लो की महिलांचो आस्पाव खूब आशिल्लो. त्या वेळाचेर ह्या महिलांनी सरकाराक कितें आभार मानले ना. सरकाराचे उपकार मानपाक सरकारांचेर उपकार करून आमी डिजर्व जाता म्हणून दिता, तो उपकाराची भाशा कशी करपाक शकता? ही ताका सोबता काय? आनी मागीर हाज्या पयलीं जी आमी बायलांक पुरस्कार दिल्या ताणें केन्ना सरकाराचे उपकार मानला? म्हणजे अलका वेलिंगरान वचून म्हणपाचें बाबा रे तुवें आपल्याक पुरस्कार दिलो, आपल्याक मातशें पेन्शन मेळटा तें बरें आसा अशें म्हणपाचें. आनी परत एक फावट म्हणटा तुवें बायलांचो अपमान केल्लो आसा, हें तुका भोगचें पडटलें.